बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. लुकाच्या शिव वर्तमानान 20:7-40 पोलतीपाळ करून जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हणलें, सांग गुरुजी. जेजू जो देवा कडसून आयलोलो तो देवा सोशी परतून वेता, पूण वेचे आदीं आपलें कार्य आपल्या शिसांक उक्तें करता. आनीक म्हणटा, आख्या संवसाराक वचात आनी बरी खबर परगटूंक तांकां पाठयता. दर एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आसा जेजूच्या कार्याचो भागेली आनीक वांटेली. जेन्ना जेजूचे उतर आमी आयकता आनी आमच्या जिवितान तें पाळटा तेन्ना जेजूच्या कार्याचे भागेली आमी जाता. तर ह्या जेजूच्या कार्याचे भागेली जावंक तुमकां सगल्यांक ह्या मागण्यांत येवकार. मागण्याचो विशय, आख्या संवसाराक वचात, सगळे रचनेक शिव वर्तमान परगटात. जेजून आपलें खरें कार्य तांकां उक्तें करता. आपूण एक आत्मीक सोडवणहार जो सर्व आनी संपूर्ण सुटका फावो करता, पूण हें सोत आपोस्लांक आनी शिसांक फक्त पवित्र आत्म्याच्या येण्या उपरांत समजूंक लागलें. आनी हेच खातीर जेजून दिलोली आज्ञा आख्या संवसाराक वचून वेव्हारांत घालूंक ते वावुरले. हे जेजूचें कार्य वेव्हारांत घालतना जेजू तांच्या सांगाताक आसलो म्हूण ते जाणो आसले, कित्याक तो तांचें उतर थिरायतालो. मार्कोच्या शिव वर्तमानांत 20:16-20 तांणी वचून सगळे कडेन शिव वर्तमान परगटलें. सोमीन तांचें उतर थिरायतालो. हो जेजू हे वेळार हे हुंड्या रुपान आमचे मोदें हाजीर आसा. तर ताचेर भावार्थ धरून सगल्या आमच्या जिवितान सगळे कडेन शिव वर्तमान परगटुया आनी भावार्थान जेजूक नमस्कार करुया. नमस्काराक गीत गावया. R31. Sacramenta Moga
जेवणा मेसार जावच्या आमी खोरी देवाची भुरगीं बसय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी खोरी देवाची भुरगीं. बाबा, जेजून आमकां तुजेशी येवपाची सोर्गीची वाट दाखयल्या, पूण ही वाट दवरचे बदलेक आमी ह्या संवसारांतली वाट दवरल्या आनी तुजेशी येवपाची वाटे सोडशिल्ली आमी पयस गेल्या. जेजून आख्या संवसाराक वचूंक आनी ताणें हाडलोलें सोर्गीचें जिवीत दुसऱ्यांक वांटूंक तुवें आमकां आज्ञा दिल्या. पूण तुका निस्कवायकी दिवंक आमी विसरल्या आनी फाटीं रावल्या. आमी पवित्र आत्म्यान भरोन जेजूची बरी खबर पोरगोटूंक तूं सदांच आमकां सांगात करताय म्हूण जाणव. पूण कांय पावटी आमच्याच आनी सर्गीचे येवजणेक आमी बोली पडल्या. आमी चुकल्या, आमकां बोगोस. बोगसणेचें गीत गावया. I4. Doyal Deva Kagluticha Bogos Papa Mogacha Bapoy Mono Arvanaka Burgyak Tuja Sonaka Jesu Auka Glod Mata Dito Loy Mord Patieta Sur Mocha Patkan Katalta I Janti Sogli Santa Jesu Auka Glod Mata Dito Loy Mord Patieta Sur Mocha Patkan Katalta I Janti Sogli Santa Pagakatir Makafavo
सोड मोच्या पातकांत टाळटा आयच्यान ती सगळी सांठा. स्तोत्र 52 वोळ 9. तुवें अशें केलां देखून निरंतरी तुका दिनवासतलो. तुजो मोग करतल्या मुखार तूं भोव कोनवालो म्हूण हांव परगडटलों. जेजू, तुजें उतर आमकां नवी दिशा. आमी तुका वाखाणटा. जेजू, तुजें उतर पेकोवणी दिता. आमी तुका दिनवासता. जेजू, तुजें उतर आमकां जाणवायेन भरता. आमी तुका आर्कां दिता. जेजू, तुजें उतर काळजा मनाक शांती दिता. आमी तुका दिनवासता. जेजू, तुजें उतर आमच्या जिविताक बरें तें विचून काडूंक शिकयता. आमी तुका दिनवासता. जेजू, तुजें उतर पेलेचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक शिकयता. आमी तुका वाखाणटा. जेजू, तुजें उतर सोडवणीचो रस्तो दाखयता. आमी तुका आर्कां दिता. हे वेळार तुमची खासगी दिनवासणीची मागणी जेजूक उबार. दिनवासणेचें गीत गावया E6. मोजा देवा आर्गां दितलो. ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. मोज्या देवाक आर्गां दितलो. ताची नेणी केन्नाच विसरचो ना. तो बक्षिता सगळीं तुजी पातकां. तो पिडेंतलो तुका बरो करता. तो मरणांतलो तुका सोडवण दिता. तो कागलुतीन मोगान तुका भरता. मोज्या देवा आर्गां दितलो. ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. मोज्या देवाक आर्गां दितलो. ताची नेणी केन्नाच विसरचो ना. आपणाची कार आनी काल ह्या संवसारांत शेवटाक हाडटना जेजून आपल्या शिसांक आपलेंच कार दिवन आखे रोचणेशी पाठयता. आनी ती करतली त्या ताच्या जिविताच्या कर्तुत्वांतल्यान आपूण तांच्या सांगाताक आसतलो म्हूण भासावणी करता. चितान देवाचें उतर आयकुया. सगळीं उबी रावया. मार्कूच्या शिव वर्तमान
अवेसवर 16 वोल 15 ते 18. आनी ताणें तांकां सांगलें, अख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रचणेक शिव वर्तमान परगटात. बावाट धरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटली. पूण बावाट धरिनान जाती ती कास्तीचे फर्मोण घेतली. बावाट दवरतल्या सवें ह्यो खुणां दिसती पडटल्यो. म्हज्या नांवान देवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तीं पीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तीं तांकां बरीं करतलीं. देवाचें उतरें. देवाचे वडोवकार. टोनी नांवाचो एक मनीस आसलो. टोनी एक सरकारी कचेरीन ऑफिसर म्हूण काम करतालो. हालींच दुसरे एके कचेरीन ताची बदली जालोली आनी हे कचेरीचो वडील जावन आसलो. ते कचेरीन भ्रश्टाचार चलता म्हूण ताणें आयकलोलें. पूण हे असले दशेर पावला म्हूण तो नकळो आसलो. ताचे निमणुकेच्या तिसऱ्या दिसा उपरांत ताचेशी त्या कचेरीचो पिवन येता आनी ताका सांगता, पिटर, हे कॉन्ट्रॅक्टरान आपल्याक काम करूंक आमकां 10,000 रुपया दिल्यात. ताका आमी लायसन दिवंक फावो ना. टोणी आपले कचेरीन बऱ्या मोनाचे मनीस आसा म्हूण खुशाल जालो आनी ताणें तें पिवनाक सांगलें, हांव हे पिटेराचेर कंप्लेन घालतां आनी ताका कॉन्ट्रॅक्टर कसो सस्पेंड करून घेता. तेन्ना सगळोच उचांबळ जावन त्या पिवनान सांगलें, सर, हांव तुका सस्पेंड कर म्हूण सांगूंक येवंक ना. पूण ताणें बहुत थोडे दुडू दिल्यात म्हूण सांगूंक आयलोलो. तेन्ना तावन टोणी आपले कचेरींत लॉंच घेवपाचें बंद करूंक सोदता. मनशाळीक, समाजीक, क्रिस्ती तत्वां आनी मुल्यां प्रमाणें आपलो वावर करूंक तो सोदता. हाका लागून ताका जायते सोंसचे पडले आनी शेवटी ताका ट्रान्स्फर करून एका पयशुल्या खेडे गांवांत धाडटात. पूण टोणी आपलो क्रिस्ती बाबाट आपल्या वावरांत आनी जिवितांत वेव्हारांत घालूंक फाटीं सरना. आमच्या जिवितांत कितें काय जेजूच्या उल्याक पाळो दिवं ताचे आपोस्त आनी शिस्त आख्या संवसाराक गेले आनी जेजूची बरी खबर ताणें परगटली. आमच्या भारतांत तोमास आयलो आनी केरला वाठारांत ताणें जेजूची बरी खबर शिपडायली. 16व्या शेंकड्यांत सांत फ्रांसीस शेवियार आनी दुसऱ्या 2 परगटणार आयले आनी आमकां गोंयकारांक क्रिस्ती बावाट फावो केलो. आपणाक मेळ्ळोलो बावाट सांत जुजे वाजान कानारा आनी श्रीलंकेंत व्हेलो. आयचे काळार लेगीत ही आख्या संवसाराक वचात जेजूच्यो आज्ञा जिवाळ आसात.
पूण आमचो आख्खो संवसार पयशिल्ल्या देसान व ओन वळखी लोकांक जावची गरज ना. आमचो आख्खो संवसार आमच्यान भोंवती आसलोल्या संवसार आमच्यांनी करूंक जाता. आमचो घोराबो, आमचो आख्खो संवसार. जेजू एका घोराब्यान जल्मलो आनी ह्या घोराब्यान लुकाच्या शिव वर्तमानान 22:2 वोल्ड 50:2 जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. आनी जरूय ताचे आवय बापायक तो कितें उलयता आनी करतालो तें समजलें ना. तरूय हो नाजारेतचो घोराबो पवित्र घोराबो जावंक पावलो. आमचे घोराबे आमी आख्खो संवसार करतले जाल्यार आवय बापायक आनी भुरग्यांनी जावंक जाय देव परगटणार. एके वाटेन आपल्या भुरग्यांक पवित्र स्नान दितना आवय बापायन आपल्या भुरग्यां सवें घेतलोली जबाबदारी मेहनतीन पाळूंक गरज. तांणी भास दिलोली की आपूण आपल्या भुरग्यांक भावार्थान आनी क्रिस्ती तत्वां मुल्यांनी वाडयतली म्हूण. तर भुरग्यांचे सवें वाड करतना जावं भलायकी आनी कुडी वाटेन, जावं नेसना वाटेन, जावं शिक्षणा वाटेन, जावं खेळपा वाटेन आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगाची, शांतीचे, भोगसण्याची, दुसऱ्यांक मान रेस्पेद दिवपाची, सेवेची तत्वां मुल्यांनी वाडोवंक गरज. हे पोरी आवय बापूय देवा आपोवणे दिलेलें देव परगटणारपणाक कार्य आपले घोराब्यान संवसारांत वेव्हारांत घालूंक पावतलीं. आमच्यो समुदायो आमचो आख्खो संवसार. जर घोराब्याक दर एक वांगडी गरजेचो तर एका वांगड्याक दर एक घोराबो गरजेचो. आमच्या 2 प्रांतांत ल्हान क्रिस्ती समुदाय स्थापूंक आनी त्यो फळवंत करूंक जायते प्रयत्न केलोले आसात. हाचें कारण म्हणल्यार जेजूची आनी पवित्र सभेची शिकवण आमी आमच्या शेजाऱ्या घोराब्याक सांगात्याक वेव्हारांत घालप आनी जिवप. जेन्ना आमी घोराबे कशे एकामेकाच्या एकवटान हुस्क्यान भावपणान आदार दिवंक भोगसणेन जियेता तेन्ना जेजूच्या मोगाची आज्ञा आमी वेव्हारांत घालता. जेजू मनीस कसो जल्मलो. पास्काच्या गुटा वरवीं ताणें आमची सोडवण केली आनी बापा कडसून आसलोल्या बापा सोरशीं परतून गेलो. पूण वेचे आदीं पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो करता म्हूण भासावणी केली. तेच बरोबर बरी खबरेचे परगटणार जावंक आमकां आपोवणें आनी कार्य दिलें. हें कार्य आमी विस्वाशीपणान पाळूं ही थोडीशी मागणी देवा मुखार दवरुया. मागण्याचो जबाब: बापा,
आमी शिव वर्तमानाचे पोरगोटणार जावशे कोर. परत एकदा म्हणुया. बापा, आमी शिव वर्तमानाचे पोरगोटणार जावशे कोर. आमच्या पाप साहेब, बिस्म साहेब, पाद्रींनी आपल्या गवळीक कार्यां मनशा मोदें पाळटना आनी जियेतना तांणी संवसारीक वडविकेक आनी ग्रेस्कायेक लोबदना जावं तांकां देवाचो आदार मागुया. जबाब. बापा, आमी शिव वर्तमानाचे पोरगोटणार जावशे कोर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी धर्मा मोदें अंतर करिना जावं आनी क्रिस्ती भावार्थ भारतांत जिवंक आमकां फावो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब. बापा, आमी शिव वर्तमानाचे पोरगोटणार जावशे कोर. अख्ख्या संवसाराक वचात सगळे रचने शिव वर्तमान पोरगोडटात. ही जेजूची दिलोली आज्ञा आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आमच्या घोराब्यांत, समुदायान आनी वावराच्या जाग्यार सगळे उर्बेन आनी खुशालकायेन वेव्हारांत घालूं आनी हे वरवीं सर्गीचें सूख ह्या संवसारांतूच आमी भोगूंक पावूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जबाब. बापा, आमी शिव वर्तमानाचे पोरगोटणार जावशे कोर. आमच्या फिरगोज्यांत आसलोल्या दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणांक आमी मानान लेगूंक आनी आमच्या जिविताचे देखींतल्यान जेजूची ओळख तांकां पावोशी करूंक देवा लागीं मागुया. जबाब. बापा, आमी शिव वर्तमानाचे पोरगोटणार जावशे कोर. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलेले मागणे बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.